नमस्कार योगार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। गोंयांत आचारसंहिता लागू जायत सावन सोरो ड्रग्स कॅश मतदारांक वांटूक हाडिल्लें सामान धरून 10 कोटी वयर म्हाल जप्त। उमेदवारांचे फायनल लिस्ट तयार। वेंचणूक आयोगान प्रचाराचे गर्देचे निर्बंध केलेले सदळ। उक्ते सभेक 1000, घरोघरी प्रचाराक 20, हॉलांतले बसकेक 500, रोड शो सायकल रॅलींचेर निर्बंध 11 फेब्रेर मेरेन। जीडीपी येता अर्थीक वर्सा 8 ते 8.5% वाडपाचो अदमास। अर्थमंत्र्यान मांडलो अर्थीक सर्वेक्षण अहवाल। मंगळारच्या अर्थसंकल्पाचेर उद्देग सामान्याची नजर। गोंयांत कोविडान 24 वरांत आनीक जण सोंपले। सॅम्पल टेस्टिंग दिवन 10,000 वेल्यान 2,500 पॉझिटिव्हिटी रेट 19%। बुस्टर डोसाक रिस्पॉन्स कसोच वाडना। म्हारगाय, भ्रष्टाचार, पर्यावरण काबार करप सोडून सरकारान कांयच केल्लें ना। जीएसटी, नोटबंदी बीजेपीच्यो मोठ्यो चुको। पृथ्वीराज चव्हाण काँग्रेस प्रचाराक गोंयांत। ममता टीएमसी भायली जाल्यार मुख्यमंत्री बीजेपी खंयचे? बीजेपी भिल्या म्हूण फोंड्या अमित शहाच्यो सभा। सीएम उमेदवार आपुणूच, सुदिनान तोंड उगडलें। ग्लॅन टॅक्साक लागून बऱ्यो कंपन्यो गोंयांत येवंक पावल्यो ना। मायकल लोबोचो आयडीसी चेअरमॅन ग्लॅनाचेर फार आरोप सिद्ध कर, घरां बसता। ग्लॅनाची मायकलाक चॅलेंज। आचारसंहिता लागू जायत सावन गोंयांत वेंचणूक आयोगाचे यंत्रणेन 10 कोटी 13 लाखांचो म्हाल जप्त केला। कॅश, सोरो, ड्रग्स धरून मतदारांक हायस दाखोवंक हाडिल्लें लाखांचें सामान जप्त। तेवटेन केंद्रीय वेंचणूक आयोगानूय प्रचार सभा, बसका आनी घरोघरी प्रचाराची बंधनां सदळ केलीं। मात रोड शो, रॅली बंदच। उमेदवारी फाटीं घेवपाची मुजत सोमारा सोंपली। वेंचणुकेचें फायनल लिस्ट तयार। Our enforcement activities are continuing. So far, as on date, 10 crore 13 lakh total worth of cash, liquor, drugs, metal, freebies, etc. has been seized by different agencies. Out of which cash is 6.30 crores, liquor is 2.44 crores, drugs 1.06 crore, metal 0.02 crore, and freebies 0.30 crores. How many complaints you received for the flying squad? Flying squad from the CVSL platform, total 398 and found correct is 253. We are having 11,64,224 voters. In month of January, after final publication, we had received forms since December itself. So total 9,361 names have been added. 9,590 persons with disability voters and 2,997 they are 80 plus voters. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान रोड शो, सायकल आणि बायक रॅली बंदी 11 फेब्रुवारी मेरेन वाडयल्या। मात फिजिकल रॅलीची 500 लोकांची मर्यादा 1000 केल्या। इंडोर बसकेक 500 लोकांक मान्यताय दिल्या। दारोदारी प्रचाराक 20 जाण। Has extended the ban on road show, Padyatras, cycle, bike, vehicle rallies and processions till 11th February. Commission has decided to allow physical public meetings of political parties or contesting candidates in designated open spaces with a maximum of 1,000 persons. Earlier this limit was 500 or 50% of the capacity of the ground or the prescribed limit set by SDMA. Limit for door-to-door campaigns. Earlier it was 10 persons, now it is 20 persons. Indoor meetings of a maximum of 500 persons. Earlier it was 300.
or 50% of the capacity of the hall or the prescribed limit set by SDMA is allowed. And then we had identified around 490 locations for indoor and outdoor campaigns, like halls, like public grounds. Their suggestions have been invited. If any new locations they would like to suggest. अपक्ष उमेदवारांची चिन्ह अशी: ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारताचो GDP येता त्या अर्थीक वर्सा 8 ते 8.5% दरान वाडपाचो अदमास केंद्रान केला. वर्स 21-22 हो अदमास 9.2% इतलो आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान संसदेत अर्थीक सर्वेक्षण अहवाल मांडलो. मंगळारा वर्स 2022-23चो अर्थसंकल्प संसदेत कोविडाचे परिस्थितीत उद्देग आनी सामान्याची रिलीफाचेर नजर. Survey 2021-2022 along with statistical appendix. गोंयांत कोविडान 24 वरांत 509 केशी. पॉझिटिव्हिटी रेट 19%. सॅम्पल टेस्टिंग 10,000 वेल्यान 2,500 देंवलें. सध्या गोंयांत 8,500 एक्टिव्ह कोविड केशी. 15 ते 18 वर्सांचे कॅटेगरींत 2,700 भुरग्यांनी दुसरो डोस घेतलो. बुस्टर डोसाक मात रिस्पॉन्स व्हडलो येना. म्हारगाय, भ्रष्टाचार आनी पर्यावरण काबार करप सोडून बीजेपी सरकारान कांयच केल्लें ना. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण काँग्रेसीच्या प्रचाराक गोंयांत. आतां खंय सरकार उरिल्ल्या लोकांक लुट्टा. म्हारगाय देंवयतले जाल्यार बीजेपी घरा धाडची पडटली म्हूण गोंयकारांक उलो. GST नोटबंदी खंय बीजेपीच्यो मोठ्यो चुको. तो होलसेल इन्फ्लेशन रेट आहे तो गेल्या 12 वर्षातल्या उच्चांकावर आहे. सर्वात जास्त आहे. करवाढीमध्ये सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे डिझेल पेट्रोलवर करवाढ. आणि ती डिझेल पेट्रोलवर मोदी सरकारने गेल्या 7 वर्षामध्ये एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून आणि बाकी कर डिझेल पेट्रोलवर लावलेले, त्यातून 24 लाख कोटी रुपये गेल्या 7 वर्षात गोळा केले. हे 24 लाख कोटी जर डिझेल पेट्रोलच्या करातून मोदी सरकारने गोळा केले नसते तर सरकार चालवता आलं नसतं. मुख्य मुद्दा आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती मात्र कमी होत आहेत. आमच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही सरकार सोडलं तेव्हा $108 प्रति बॅरल ही कच्च्या तेलाची किंमत होती. ती आज 73 आहे. पण मोदी सरकारच्या काळामध्ये ती $29 पर्यंत खाली गेली होती. इतका मोदी सरकारला कमी खर्च येत होता कच्चं तेल विकत घ्यायचा. तरी पण फाईन तेलावर, पेट्रोल डिझेलवर मात्र मोदींनी कर वाढवून किमती वाढवत ठेवलेल्या आहेत. या भाजपनी निर्माण केलेल्या महागाईमुळं करोडो लोक, 140 कोटी जनता जेव्हा हे सामान बाजारात विकत घ्यायला जाते आणि त्यांना नसलेला GST द्यावा लागतो किंवा 5% 12 होतो किंवा 12% 18% होतो, तर ही 7-8% वाढ ही सामान्य माणसाच्या बोकांडी बसते. सिच्युएशन इज व्हेरी डेंजरस अँड दॅट्स वाय आय कम टू अपील टू यू. डिफीट BJP व्हेरेवर पॉसिबल. G20 देशांच्या कोविड वर्षाच्या विकास दरामध्ये भारताचा नंबर 19वा आहे. फक्त UK आपल्या खाली आहे. 7.3% देशाची अर्थव्यवस्था घसरली. इतर सर्व देशांनी आपली अर्थव्यवस्था सावरली का त्यांनी योग्य निर्णय घेतले. अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांनी पैसे ओतले. मोदींनी अर्थव्यवस्थेचं कोविडचं नियंत्रण करताना देखील ज्या चुका केलेल्या आहेत त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था ही आता रेंगाळायला लागलेली आहे आणि आता फार मोठी भारताची प्रतिष्ठा असं बिलकुल नाही आहे. दुसरा मुद्दा, वाय देर इज इन्फ्लेशन? बिकॉज मोदी इज नॉट able to control the Indian economy. They lost control of the Indian economy because the growth rate has plummeted. Growth rate is 4% is what Modi said of about 1920 growth rate. But Arvind Subramanian said it is not 4%, it was negative. And he was Modi's chief financial advisor. We must take his views seriously. So economy is in shambles. Therefore, there is no income. Therefore, taxes. Therefore, inflation. या निवडणुकीमध्ये गोव्यामध्ये काँग्रेसचं स्पष्ट बहुमत येऊन आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर सरकार येईल आणि मग भाजपला काही तोडफोड करायची काही संधी राहणार.
ममता दिदी TMC भायली जाल्यार मुख्यमंत्री BJP खंयचे काय म्हूण सुदिनाचो प्रस्न. TMC मोगोचो जाहीरनामो उजवाडाक पावलो ना म्हूण सुदिनाचें वाशीन कोविडाचें रजाव. BJP भिल्या म्हूण मोगोच्यो बालेकिल्ल्यांत फोंड्या सावड्डे घरमंत्र्याच्यो सभा दवरल्यो म्हूण सुदिनाचो थोमणो. युतीचो मुख्यमंत्री उमेदवार आपुणूच म्हूण शिनालय दिलें. त्या MJPक सांगात, म्हाका दिसता हांगासर MJPचो शिव घेवन कोण तरी नाचता, ताका सांगात ती वेस्ट बेंगालची कोणटी कोण ममता दिदी म्हणटात, कोण म्हणपा लागले शांतादुर्गा. हांवें म्हटलें आमच्या देवीक कंपेर करूं नाकात, जिच्या राज्यांत अत्याचार जाता. अरे महिला मुख्यमंत्री असताना महिलांचेर अत्याचार, इलेक्शन जाल्या उपरांत तांचो खून जाता, तांचेर रेप जाता म्हणून ताका कळना. म्हाका दिसता पयर मॅनिफेस्टो रिलीज करतना ताकाच लागून तो वचोंक ना. तुटोय शकता, सांगून दिजो, तुटोकूय बी शकता. आतां भियाला तो. खरें हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज नाका म्हणून. सुदीन ढवळीकार भियाला. सावड्ड्या गृहमंत्री अमित शाहचे सभेत TMC आनी मोगोची युती तुटतली म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्या उपरांत सुदिनाची ही जाप. जाहीरनाम्याचे रिलीजा वेळार खंय ढवळीकार बंदूक क्वॉरंटीन. तो तरी भायलो काय भितरलो हो गोंयांत प्रसिद्ध आसा. हांव ताका विचारता, भारतीय जनता पक्ष गोंयचो काय कितें, काय वेस्ट बेंगाल भारता भायले. पूण म्हणटा कितें विमेन थंय आसून तिचेर अत्याचार जाला. हांगा मंत्र्यांनी अत्याचार केला त्या विशीं उलया. ज्या मंत्र्यांनी महिलांचेर अत्याचार केले ते काँग्रेसच्या लिडरांनी ओपन केल्या. प्रकाशनाला येऊ शकणार, पण तुमचे बंधूंचं काय दीपक? बघा, तुम्हाला माहीत नाही, बंधूच्या मुलीला कोविड झालंय. आता कोविड झाल्यानंतर डॉक्टर काय सांगतात की तुम्ही कोणाला भेटू नका म्हणून. खुद्द मला थंडी झाली, मला ताप आला, मी 4:30 ते 5 वाजता जाऊन स्वतः कोविड टेस्ट करून आलो आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मग परत फिरायला गेलो. फोंड्या सावड्डे खंय मोगोचे बाले किल्ले सीट वता म्हूण BJP भिल्या. कालची परिस्थिती जर पळयत तुमकां दिसना भारतीय जनता पक्ष भिला. होम मिनिस्टर जेन्ना एका सावड्डे सारख्या मतदारसंघात वता त्याचे वयल्यान एक सिद्ध जाता. फोंडे सारखे दोनूय म्हज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी 100% हांगा आमचे निवडून येता. तृणमूल मोगो युतीचो मुख्यमंत्री उमेदवार म्हूण ढवळीकाराची हवा जाल्ली, मात अजून मेरेन युतीची तशी कांयच घोशणा ना. सुदीन म्हणटा आपुणूच. मुख्यमंत्रीचो फेस चेंज झाला. आमचो मुख्यमंत्रीचो फेस ह्या दिसांत आमी डिस्कस करून घेतले. ह्या दिसांत जे फोटो आयल्या त्याचे वयल्यान तुमच्या लक्षांत येवपाक जाय. पूण तरी आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट इज डिसिजन बाय बोथ द टीम्स. स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. ग्लॅन टॅक्साक लागून इको फ्रेंडली फार्मास्युटिकल आनी हेर उद्देग गोंयांत येवंक पावले ना म्हूण आदलो आमदार मंत्री मायकलाचो IDCचो चेअरमॅन ग्लॅनाचेर फार. ग्लॅन टॅक्स खंय कंपन्यांक बरोच म्हारग पडलो म्हूण कंपन्यो गोंयांत पावल्यो ना. आरोप सिद्ध कर, घरा बसता म्हूण ग्लॅनाची मायकलाक चॅलेंज. लॉट ऑफ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज वॉन्टेड टू कम टू गोवा, पूण हो ग्लॅन टॅक्स जो आहलो न्हू तो मातसो सुबेज लागतालो तांकां. ग्लॅन GIDCचो चेअरमॅन आहलो, ग्लॅन टॅक्स म्हणून सेपरेट लागतालो. हो ग्लॅन टॅक्सा खातीर खूब फार्मास्युटिकल कंपनी गोंयांत येवंक ना. हे हांव स्पश्टपणे सांगता, सरकाराचो आदलो मंत्री हांव. आरोप न्हू हो चार्ज. And we are charging that this gland tax stop good industries, eco-friendly industries, pharmaceutical industries which wanted to come in the state of Goa. हे हो चार्ज थिंगा सोल्ले ऑफिसर जे GIDCचे ऑफिसर आहात तूं तांकां अनऑफिशियली सारशी विदाउट द कॅमेरा दे वील टेल यू ग्लॅन टॅक्स वॉज लॉट एक्स्ट्रा which they said we will not pay. We are multinational companies. We never pay underhand money. तू तुझे कितें तरी CSR activity सांग. We will build for you 50 toilets. We'll build for you 100 toilets in your constituency. हिंगा सोल्ले लोकांक तेणें 100 टॉयलेट बांदून दिवंक ना. He wanted Glen tax for himself. ते मायकलान आमचेर आरोप केल्लो तोही न्हिदलेलो ऑल दीस वायल. ताका आतां गोमलें BJP सोडून काँग्रेसान आयला नकले आरोप करप. तो म्हणटा ग्लॅन टॅक्स ताका हांव चॅलेंज करता. आतां म्हाका प्रूफ कर म्हण सांग IDCन कितें तर ग्लॅन टिकलो आनी कोणाचे कितें त्रासान घातला पयशे घातला. आतांच्यात हांव घरा बसता रिन येता ना ताका बस म्हणचे पडटलो. हांवें तो कितें उलयता टॅक्स म्हणटा न्हू हो सगळो मायकल टॅक्स. आयज मायकलान लोबोवन
आपल्या मतदारसंघात सोंपयले काबार केल्ले आसा तो कित्याक इनवॉल्ड ना सगळे ते ODP PDA केल्या ताका थोड्या लोकांक हेल्प करता म्हणून सगळे आपल्या फायद्याक भायल्या भायल्या लोकांक हाडल्या आनी आपले भरपूर जोडून घेतलेले आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. बीजेपीच्यो बेटी बचाव बेटी पढावाच्यो घोशणा. गोंयांत बलात्कार आनी बायलांचेर अत्याचाराचो आंकडो हुस्को करपाचो. गृहमंत्री अमित शाह तोंड उगडना. बेकारेच्या इश्यूचेर मुख्यमंत्री वग्गी. TMCचें सरकार खंय समाजीक सुरक्षा स्किमी बरोबर बायलांक सुरक्षा आनी तांकां तांच्या पांयार उबी करूंक अर्थीक आदार दितलो. तो अगर आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में विश्वास रखते हैं, जो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, सच्चाई उस नारे का यही है कि गोवा में जो रेप केसेस है वो नेशनल एवरेज से डबल है. पर अमित शाह जी एक शब्द नहीं बोले ऑन द क्राइम रेट इन गोवा. और एक और चीज मैं कहना चाहती हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन गोवा. अमित शाह जी उसके लिए भी कुछ नहीं बोल के गए, पर मुख्यमंत्री जी ने 30,000 नौकरियों का वादा इलेक्शन की घोषणा के 3 दिन पहले किया. तो 5 साल आप डॉक्टर सावंत क्या कर रहे थे, इसका जवाब जरूर दीजिए. फील्ड ऑफ एज्युकेशन, बायलांचे हेल्थ, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट ह्या दृष्टिकोनातल्यान बायलांक आज जाय तशें फ्रीडम ना. फक्त पेपराचेर एम्पावरमेंट म्हटलो म्हणून जायना, ताका लागून त्यो पॉलिसी आसा त्यो स्पेशल पॉलिसी बायलां खातीर इम्प्लिमेंट करच्यो पडटल्यो. आणि ताका लागून बायलांक सेफ्टीचो विचार लक्षांत घेवन ह्यो सगळ्यो पॉलिसी व्यवस्थित जर बायलां मदीं पावयली आनी ते अवेरनेस बायलां मदीं केलें जाल्यार म्हाका दिसता इन रियल टर्म्स आमची गोंय हें वुमन एम्पावरमेंट स्टेट जातली. गोंयान आज आमी पळयता कितलेशेच आज गोंयान सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आमच्या बायलांचे आसा. हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा बायलांचे तांकां लो इंटरेस्ट लोन आणि ताका लागून चडांत चड बायलो आपल्या स्वताच्या पायाचेर आपलो बिझनेस करून उबी रावंक शकतली. 10 वर्सांनी जे करूंक शकले ना ते आमचे सरकार आज करतले. आणि हे जे प्रॉमिसेस आसा फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स आणि सुरक्षा मोबाईल ऍप हे सामके गरजेचे. ते आज गोंयान आमची पार्टी तांकां दितली. जॉबाचे 2000 पर्यंत जॉबाचे एश्युरन्स दिला. आणि हे चडांत चड पॉइंट कव्हर करता आसतना बायलांची सेफ्टी लक्षांत दवरून तेणी हे पॉइंट दवरल्यात. आणि म्हाका दिसता आमचे गव्हर्नमेंट जर फॉर्म जाले जाल्यार हे सगळे पॉइंट कन्सिडर जातले, हेतून कांयच दुबाव ना. धा वर्सां दाबोळीच्या चडशा रस्त्यांचेर थंयच्या आमदारान नजर पुसून घाल्ली दिसना म्हूण दाबोळीचो आप उमेदवार बाबू नाणोस्कराचो आरोप. आपाचो दाबोळी नेटान प्रचार चल्ला. लोकांनी हे फावट बदल हाडूंक आपाचो आमदार हाडचो म्हणून नाणोस्कराचो उलो. इफ कंडिशन ऑफ दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता आम आदमीची दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमी दाबोली रेल्वे स्टेशना कडेन आहा थंयसर आतां आमी डोर टू डोर करतना खुबशे लोकांनी आमकां प्रॉब्लम सांगले हांगासरले कितें कितें आहा तें. हितूंतलो एक प्रॉब्लम पळोवंक जाल्यार पळय हो पळयल्यार तुमी रोड पळय एक 10 वर्सां वयर जालो हो रोड करून आतां रोडू ना उरोंक ना माती सगळी. आनी अशे प्रॉब्लम दाबोलीन खूब कडेन आहा. आमी पळयता भोंवन भोंवन लोक आमकां कंप्लेन करता की MLA हांगा केन्ना विजीटूय करना वो कामूय करना म्हणून. सो हांव मागता दाबोलच्या लोकांक सगळ्यांक की सगळ्यांनी जाणा जावंक जाय की जे न्यू वाड्यार एक रोड केला तो बी हांवें सँक्शन करून हाडलेलो रोड केला आनी तो रोडाचेर फोटो मारून घालता. पूण दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही दाबोली रेल्वे स्टेशन बोगमालो खुबशी एरिया आहा तेतून खुबशे डेव्हलपमेंट जावना. तेतून हें एक डेव्हलपमेंट पळया तुमी कितें परिस्थिती आहा ती दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हो टायम येयला की ह्या आमदाराक घरा धाडपाचो. प्लीज ह्या फावट बदल करुया आनी आम आदमी पार्टी जिखून हाडयात दाबोली. 5 वर्सां भितर जी कितें कामां करपाक शकतलो तितल्याच गजालीचें उतर दिता.
आमदार जायत जाल्यार मयेच्या लोकांक माडेल चोडणा गाडयां खातीर खासा रो फेरी घालतलो म्हूण अपक्ष उमेदवार मिलिंद पिळगांवकाराचें उतर. पॅसेंजरांक खंय वेगळी फेरी, ते भायर पुलाचो प्रस्तावूय चालीक लावपाचो प्लान. तांकां सामको म्हत्वाचो जो इश्यू आसा हो चोडन माडेल चोडन फेरीबोट जी आसा हो इश्यू आसा. आमचे कडेन 5 फेरीबोटी आसा आनी 5 फेरीबोटी जरी असल्यो तरी आमची ज्या पीक अवर्स असता त्या टायमार कमीच कमी वर 1.5 वराची लायन लागता. सगळे कॅन्डिडेट आनी सगळे पक्ष म्हणटा की आपण थंय ब्रीज बांदतलो. हांव म्हाज्या मॅनिफेस्टोन हांवें ब्रीज बांदपाचें घालूंक ना, कित्याक ब्रीज जरी बांदपाक घेतलो तरी लँड एक्विजिशन आनी सगळ्यो फॉर्मेलिटी करता करता 5 वर्सां वयता. म्हणजे 5 वर्सांत जी गोश्ट जायना ती हांव मॅनिफेस्टोन घालूंक सोदिना. पूण ब्रिजा परस म्हाजे कडेन त्या मतदारसंघाक त्या पंचायतीक जो प्रॉब्लेम आसा फेरीबोटीचो हेजें सोल्युशन आसा. आनी तें सोल्युशन म्हणजे आमचे कडेन सद्या 2 जेटी आसा. आमी एक्स्ट्रा 2 लेफ्ट हँड सायडीक 2 जेटी एक्स्ट्रा बांदतले. थंय 2 जेटी बांदल्या उपरांत थंय 3 रो फेरी घालतले. रो फेरी जी तुमी गाडी घातली काय तशीच भायर काडपाक मेळटा, फ्लॅट आसता. एके रोरे फेरीन कमीच कमी 20 ते 25 गाडयो वचूं शकता. आनी अश्यो जर 3 रो फेरी घातल्यो जाल्यार 25-50 जर गाडयो गेल्यो जाल्यार गाडयांची लायन जी लागता पळय ही मात सुद्दां थंय लागची ना. आनी ज्यो सद्या 5 फेरीबोटी आसा ह्यो कंटिन्युअस उरतल्यो. ह्या फेरीबोटींनी फक्त आमचे पॅसेंजर आनी मोटरसायकली वयतल्यो आनी रो फेरीन फक्त कार वयतल्यो. काँग्रेस सोडून बीजेपींत आयली आनी आतां अपक्ष उमेदवार म्हूण विधानसभा वेंचणूक लढपी सावित्री कवळेकार आलमार ह्या चिन्नाचेर वेंचणूक लढयतली. लोकांनी तिका निवडून हाडची म्हूण तिची मागणी. सांग्यार सुभाष फळदेसाय आड तिचो प्रचार नेटान चल्ला. तिणें फाटलीं 5 वर्सां जाले खंय सांग्यार भरपूर कामां केल्यांत. आनी दुसरे आमदार जावन गेले तेंच्यांनी कांयच विकास केलो ना हे संपूर्ण मतदारसंघाक दिश्टी पडटा. मळकणे सारके गांवांक जेन्ना एक ग्रावंड कंप्लीट जावन आसा तर कंप्लीट ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन जायना, भुरग्यांक खेळपाक मेळना असली परिस्थिती आसा ह्या मतदारसंघाची. तशेंच प्रत्येक पंचायतीन सगळे पंचायत घर म्हणात कसले प्रोजेक्ट आसा हे खंयच फाटलीं 5 वर्सां चालीक लागलें ना. फाटलीं कित्येक वर्सां जाले डेव्हलपमेंट हो ठप्प जाल्लो आसा आनी सांगेकार फाटीं पडत आसात. हें जावचें न्ही. ह्या खातीर आयज सांगेकारांनी डिसायड केल्लें आसा की खंय तरी बदल घडोवन हाडपाचो आसा आनी हो बदल हेतूंतल्यान आमकां जे आमी घरोघरी भोंवतात तेन्ना कळटा की आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा आनी लोक ह्या आलमारीच्या चिन्नाचेर येता ते 14 तारखेक वोटींग करून आमकां बहुमतान निवडून हाडटले अशें म्हाका विश्वास आसा. आनी सांगेकाराच्या विश्वासाचेर आमी मुखार वयतात आनी तेंची जी कामां आसात अर्दवटी ही कामां पूर्ण करपाक आमी फुडें 5 वर्सान आमी हे कामां पूर्ण करतले. हरवणे कोमुंदादीचे सुवातेर बेकायदेशीर अतिक्रमणां आड कारवाय करूंक जमना म्हूण हायकोर्टान कोमुंदाद प्रशासकाक सोलून काडलो. ह्या सुवातेर आनीक बेकायदेशीर बांदकामां आयल्यार ताका प्रशासक जबाबदार म्हूण शिटकावणी. 7 फेब्रुवाराक केस दवरल्या. प्रशासकान कितें एक्शन घेतल्या वा घेतलो ताची कोर्टान एफिडेवीट मागल्या. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, हातपाय नितळ राखात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.